सगळीं उबी रावया आणि याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन घेवया A9 पेज 4. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी सुर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बावमडीनो आज जोरूय मुंगळार आनी बायग्योन आंतोनीक आमी मान दिवंक आयल्याव आनी आमच्यो गरजो आमची मागणी ताचे फुड्यांत घालूंक आयल्याव. आज पवित्र सभा परब समोरमता बायग्योन जाकोब दोर्नदूत आनी रोग साक्षी ताची परब आमकां केरीत म्हत्वाची परब, कित्याक ताणें पयलो आपोस्ल जावन जेजू पासत आपलो जीव दिलो. हेरोद अग्रिपा पयलो जो हेरोद पातशायाचो नातू आसलो. हेरोद पातशायान बाळकांक मारलोले तांचो नातू. ताणें ताची गुमटी कातरली आनी ताका मार्तीरपणाचो इनाम दिलो. तो स्पायन्या देशाचो आनी चिले ह्या देशाचो पात्रूण आनी ते पासत आख्ख्या युरोपाक तो केरीत नांव आसतो. आनी युरोपाचें पयलें श्रायन जाकोबाक भेटून सगलो आख्खो संवसार कंपोस्तेला म्हणटा थंयसर वेता आनी थंयसर ताका मान दिता. ताची विनवणी आमच्या जिवितांत घेवन आयच्या दिसाक बायगोंत आंतोनी बराबर आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचे आवंडे आमची सपनां सगळें देवा मुखार ह्या वेळार घालुया. आनी दिनवासनीचें बलिदान देवाक मानता तसलें आमी भेटयतले जाल्यार आमचें पातो गोडकून घेवन ताचे लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मुडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. Krishna
प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाची ते साव भेटयतात विन्सेंट आनी मारिया पियेदाद फेर्नांदीस. तांचे पासत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या दोर्नदुतां भितरलो पयलो बाग्योन जाकोबाक तुवें विंचून काडलोय. ताचे साक्षे उदेशी लोजे आनी बिरांती विणे बावार्थ पोरगोट उचारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताचे विणवणेन सगली पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्कायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे थान उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरताव. सगली जिन्सांचे कोश्टाचो भार आमी सोंसताव पूण चेपन पडनाव. आमी गोंडोलाक सांपडटाव पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगताव पूण असत पडनाव. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनान. आमचे कुडीन जेजूचे जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचे मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरताव. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापे दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सवे आपले काम करीत आसा पूण तुमचे सवे जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानताव देखून आमी उलयताव. आनी जाणें सोम्या जेजूक
पुनर्जीवन केला, तोच आमकां जेजू बरोबर पुनर्जीवन कोत्तलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोर्शें व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडून वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडूं. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. सगलीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात वोपणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जाबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजेपां सर्वेस्परान ताचे खातीर केलीं नात. वय, व्हड व्हड ओजेपां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जाबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. जशे नेगबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हार सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. जाबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. वेता वेता दुकां बरीत चल्लीं हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जाबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लुवणी. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेबेदेवांच्या पुतांची आवय जेजू सोरशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनीक ताचे कोडे कितेंय मागूंक आयलेले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी जेजून तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें जबाब दिलो, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राजान बसूंक लाय. जेजून पोर्तिपाल केलो. कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणीं म्हणलें, ओय, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक
वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सरशीं आपोवन हाडून सांगलें. ओन बाबार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी तर जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, पूण हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. थंयसर उबो आहा तो ओ वयर वच ओ कॉरिडोरांत यो. आमची इगोर्जेन भरपूर स्वात आहा. मोगाळ भावंडींनो, ह्या दिनवासनेच्या बलिदानाचे सुरवातेक तुमकां हांवें बायगेवन जाकोबाची दोरदूत आनी रोगसाक्षी हाची तोडक्यान ओळख दिल्या. आनीकूय दिवंक सोदतां. जे पयले शीस जे मागीर आपोस जातले ते 4 जाण, पेद्रू आनी आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव. हे 4 जाण पयले तांकां दर्याचे देगेर आपलीं झाडां मात्ता आसतना वो झाडां सारकीं कोत्ता आसतना आपल्या बापाय वांगडा आनी आपल्या मानाया वांगडांतले जेजून तांकां आपयले आनी सगळें सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जुआंव आनी जाकोब जेजूचे बापूल भाव, मारियाची भयण सालोमे, सालोमेचे 2 पूत ते देखून जेजूचे बापूल भाव ते जातात. आनीक 2 जावन जाकोब आहात ताच्या 12 मदें. ह्या जाकोबाक श्रेष्ठ म्हणटात. दुसरो जाकोब ताका म्हणटात उणें जाकोब. श्रेष्ठ आनी उणें. तुमी तर हांगासर आमच्या मुसेव केला तातूंत पळयत थंय सगळे दिश्टी पडटात. भायरान मातेव, मातेव थंय ना पूण मातियास घातला घोडे समजून तो मातेव म्हूण. थंय तुमकां दिश्टी पडटले कोण जाकोब व्हडलो आनी कोण जाकोब ल्हान ह्या 12 पूण ह्या 4 जाणांक खेरीत जेजू मोल दितालो. पेद्रूची सासूमाय आंथरुणार पडली तेन्ना हे 4 आसलेले. पेद्रू, आंद्रे, जुआंव आनी जाकोब. आनी मागीर 3 गोरजेचे घोडेक जेजूच्या जिवितांतले हे 3गूच आसले. पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव. आनी तांकां नांव पडलां. पेद्रूक भावार्थाचो गूण हो देवगूण भावार्थाचो, जाकोबाक बोरवंशाचो आनी जुआंवाक मोगाचो अशें म्हणटात. फेथ, होप एंड चॅरिटी, द थियोलॉजिकल वर्च्यूज. हे 3 जाण कुणायतात. कित्याक पेद्रू आमी भावार्थ पळयता, जाकोबान बोरवंसो पळयता आनी जुआंवान मोग पळयता. कित्याक जुआंवान आख्खें जेजूचें शुभ वर्तमान बरयलां, मोगाचेर बरयलां आनी चिटी मोगाचेर बरयल्या. आनी बायगोंत जाकोब
बोरवंशाची खबर सांगता आपले चिठींत ते बसत बावार्थ बोरवंसो आनी मोग हे 3 देवगुण म्हणटा तांकां थियोलॉजिकल वर्च्यूज हे ते एक जाण आपोस्ल खुणायतात. आनीक पेद्रू केरीचवात तो फुडारी जातलो. जाकोब शुभ वर्तमानकार जातलो आनी ताणें बरयलां ते भाशेन कोणेंच बरोवंक ना शुभ वर्तमान. आनीक जाकोब ही दोर्म पुरगुटणी करूंक वेतलो आनी पयलो मार्तीर जातलो. 12 मदलो तो पयलो मार्तीर. आनी तुका सांगलां ते भाशेन एरोद जेजूक जल्मला तेन्ना बाळकांक मारले त्या एरोदीचो नातवान एरोद अग्रिपा पयलो आनी ताका जिवेशी मारलो बाय घेवन जाकोबाक. सांगता एक परंपरा की जाकोब स्पायन्यांक गेलो आनी स्पायन्यांक तो गेलो तेन्ना जायत्यो आडकोड्यो आयल्यो दोर्म पुरगुटणेच्या वावरांत. इतल्यो आडकोड्यो आयल्यो की सांगता इतिहास तो सोडून दिवंक सोदतालो. म्हजे कडेन जायना कितले आडकोड्यो मारेकार दीस म्हाका मारूंक येतात म्हजो जीव खातात सो सोडूंक सोदतालो. आनी जेन्ना तो सोडूंक सोदतालो तेन्ना सांगतात आंकवार मरी जिवावां बराबर आसली. जिवावान ताका आपणांगेर व्हेल्ली तितूय आसली. ती ताका दिश्टी पडली स्पायन्यांत आनी एका खांब्याचेर दिश्टी पडली. आवर लेडी ऑफ पिलार म्हणजे पिलार म्हणजे खांबो कॉलनाचेर दिश्टी पडली. आनी तिणें सांगलें जाकोब फुडो कर भियेनाकाय ओ वावर तुवेंनूच करूंक जाय शुभ वर्तमान स्पायन्यांक पुरगूट करपाचो आनी फुडें वच. म्हजी विनंती तुजे पासत आसतली. सायबीण माय जिवी आसतनाच ती दर्शन दिता ताका असली आमी केन्नाच आयकूंक ना. सायबीण माय दिश्टी पडल्या उपरांत पूण हांगासर ती जिवी आसली आनी जिवी आसतनाच हांगा ती दिश्टी पडली. जाकोबाक गोठ करूंक आपल्या वावरान आनी ती गेली. देखून तिका केरीत भाशेन पिलार खांब्यावेली सायबीण आमी म्हणटा हाका लागून ओंस एका खांब्याचेर उबी रावली. ओ खांबो जालो एक व्हडली खुणा की खांब्याचेर उबो रावन ती ताका सांगता भियेनाका वचूं नाका पोड काडूं नाका पूण शुभ वर्तमान पुरगूट कर. आनी ताणें तें तुवें पुरगूट केलें. एक परंपरा पूण ही परंपरा भायर उडोवंक जायना. जे भशेन भारतांत परंपरा आहा बाय घेवन तोमास आयलो आनी बाय घेवन बार्तोलोम्यो आयलो कित्याक हे दोन दूत सगल्याक शिंपडले ते भाशेन बाय घेवन जाकोब स्पायन्यांक गेलो आनी मार्तीर मेलो. मोगाळ बांबडीनो ओ बाग्योन आमकां दाखयता बोरवंशाचो मनीस म्हूण. बोरवंशाचेर आड लेगून बोरवंसो ताणें उत्पन्न केलो कित्याक ताका ताचो बोरवंसो बोंगलो सोडलो ताणें बोरवंसो. हांगा कांय जावचें ना हांव वेतां पोत्तून. सो सायबीण दिश्टी पडली जोरी आमी बोरवंशाची सायबीण म्हणटा पूण ही पिलाराचेर दिश्टी पडली आनी तिणें ताका बोरवंसो दिलो वस पुरगूट कर. आमच्या भारतांत जायती पिडापीड क्रिस्तांवांक पडटा. पिडापिडाचेर पिडापीड पडटा आनी आमचो बोरवंसो बोंगला. क्रिस्तांवपण उत्तलें गाय क्रिस्तांवपणाचो बोस जातलो गाय. आनी जें कितें 2-3 प्रांतांनी जालां भारताच्या हे भाशेन क्रिस्तांवांक आनी मायनॉरिटींक मारून कोबार केल्यात. उजो लावन जिवेशी मारून ताका नाच करून सांगतात गोडे
होच मॉडेल गोंयांतूय येवंक शकता, कित्याक गोंया आमी क्रिस्तांव उदीक आसा. आनी हे भाशेन आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावपाची आसा. कित्याक क्रिस्तांवपण म्हळ्यार बसून रावपाचें न्हय, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार गोवायकी दिवपाचें. कसलेय गोतींनी बोरवोसो चडोवन गोवायकी दिवपाची. आनी आंकवार मरी आमचे बराबर आसाच, तिची विणवणी आसाच. आमकां आमचो पात्रून बागेवंत आंतून आसतलो. बागेवंत आंतुनीचें सपन आसलें मोरोक्को वचूंक. कित्याक तो पुर्तुगालाक आसतना, भुरगो आसतना तरणाटो, जे कोण पुर्तुगालाक सावन मिस्योनार गेलेले मोरोक्को, तांकां सगल्यांक जिवेशी मारले, मारतीर जाले आनी तांच्यो कुडी हाडल्यो, पुर्तुगालाक हाडल्यो. बागेवंत आंतून तो पाद्री जावचे आदींच लेगून, मोठवाशी जावचे आदीं लेगून ते कुडींचेर नदर मारून ताका आवंडो आयलो. हे मारतीर मेल्यात जेजू पासत, हांवूय मरूंक सोदतां, म्हाका जाय हें मारतीरपण, हांव मोत्तलोंच मारतीर. आनी तो आपूण मोरोक्को वचूंक भायर सोदता, मारतीर कसो मरूंक. पूण देवाची येवजण ती नासली ताका. ती आगबोट तुफानांक सांपळून तो बरो ना जावन ती मागीर इताल्याक सिसिलीक पावता. थंय तो भितर सोदता आनी थंय मोठांत रिगून तो आपलो वावर कोत्ता. तो थंय गेलो तेन्ना कोणाक खबर ना हो फ्रात आयला, हो मोठवाशी आयला, कोण काय हो पुर्तुगालाचो. तो ताची किकोंत केली तांणी. तो खंय कुजनांत वचून बोश्यो धुतालो आनी ताका म्हणलें हो सिरवी दवर, हो कित्याकूच उपकारचो ना, हो असलीं कामां करूंक उपकारतलो. जे भशेन आज जेजू आमकां सांगता आमच्या शुभ वर्तमानांत, व्हडलो जावंक सोदताय ल्हान जाव, चाकोर जाव. हें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. ताणें चाकोरपणाचें काम केलें आनी जेन्ना एक घोडी पावली, सेरमांक सांगूंक कोण ना तेन्ना ताचे कडेन मागलें एक फकाण कशें. तो मानून घेता आनी इतलो बरो सेरमा उडयता. त्या दिसा गमलें हो येदो व्हडलो तकलेचो गिन्यानी सादें काम करतालो. देवान ताचे खालतिकायेक पडून वयर काडलो आनी ताका मारतीर मरूंक दिवंक ना, पूण ताका वापुडलो जायत्या लोकांक आपणाशी हाडूंक. तो थंय गेल्लो जाल्यार मारतीर मरून घडो तळोच लोक जेजूक ओळखूंक पावपाचो. पूण ताका जिवो दवरलो देखून आख्खो संवसार ताका ओळखता. आख्ख्या संवसारार बागेवंत आंतून नांव वचतो, खंयसरूय वच तूं. हांव एक पाट सांगतालो, कोकाकोल सगल्याक पावला, ते भाशेन बागेवंत आंतोनची नामणां सगल्याक पावल्या. खंयसरूय वच बागेवंत आंतून पदवेदार आनी देवाक जाय जालें अशें. म्हजो बागेवंत मारतीर कसो मरचो न्हय, पूण तो मिस्योनार जावचो आनी सगल्याक वचून ताणें मिस्योनारीचें काम करचें आनी कोणाक दिवंक ना ती पदवी देवान ताका दिली ताचे खालतिकायेक लागून. आनी देखूनच खालती जावन तो व्हडलो जालो. आज पासून आख्खो संवसार ताचो उगडास कोत्ता आनी ताची विनवणी मागता आनी तो मागता तितलें आमकां दिता. आनी हाकाच लागून आमी ओजाऱ्यांनी हांगा येता. ही आमची चारूय मिसां बोत्तात. कित्याक लोक ताची विणवणी मागूंक येता आनी तो सगल्यांक आदार दिता. तुमकां हांवें सांगलां आनी परतून सांगता, त्रेजेन जाल्या उपरांत जितलो लोक म्हाका सांगूंक आयला तांच्या जिवितांत जायनासल्यो मिलाग्री जाल्यो, इतलीं वर्सां मागलेल्यो त्यो मिलाग्री ह्या वर्साक जाल्यो. हें कित्याक देवान ताका ती पदवी दिल्या. आनी देखूनच तो हे भाशेन आपली परगोटणी कोत्ता, हे भाशेन जेजूक परगोडटा. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत अवघडा येता तेन्ना आमी मारतीरपण भोगचें पडटा.
मारतीरपण गोरे आमकां कोण जिवेशी मारिना, पूण आमच्या मोनांक तारना, आमच्या काळजाक तारना, मुगे सुसेग ना असले मोनाचें आनी काळजाचें मारतीरपण आमी भोगता. सो आमच्या घरांत लेगून आमचीं भुरगीं आमकां मारतीर कशीं कोत्तात. म्हजो भाव आनी भयण, म्हजो घोव आनी म्हजी बायल म्हाका मारतीर कोत्तात. आनी असले मारतीरपण ते आमकां दिश्टी पडना. रगत वारोय नासलोले असले मारतीरपण, आनी तें आमी उक्त्या मनान मानून घेता जाल्यार आमी बायगोन जाको भाशेन मारतीर जाता आनी आमचें जिवीत जेजू पासत बुंपून दिता. हें आमकां आज तावें जाता बायगोन जाकोब दोर्गदूताचे परबे समयार, आनी जेन्ना आमी बायगोन आंतोनीचो उगडास कोत्ता. आमचे कुडींत तो जेजू येतलो. आमकां जेन्ना शक्ती बोड ना, आमी भियेता, आमचो बोरवोसो बोंगता तेन्ना, आमचो बाबार्थ आलता तेन्ना, आमचो मोग निवता तेन्ना ओच जेजू आपली कूड घेवन आमच्या काळजांत येता, आमच्या मनाचेर उजवाड घालता, आमची काळजांक गोठ कोत्ता, आमचे कुडीक बोळ दिता. ही गोवायकी आमी सोबेमाजात दिवंक भियेनासतना बाबार्थान, बोरवंशान आनी मोगान ती दिवंक. हेंच देणें आमकां सोमेस्तांक ह्या आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान बायगोन जाकोबाक फुडें घालून, बायगोन आंतोनीक फुडें घालूंक, आंकवार मरेक फुडें घालून आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच आपले पोरशेक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आनी बरें तेंच आपले पोरशेन आपल्या जिवितान वेंचून काडूंक ताका आदाराचे जावंक बापा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तांनी जिविताची वाट चलतना वायट आसा तें पयसावून आनी बऱ्या तत्वांनी आपलें जिवीत नेटोवंक देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक, तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयतल्या विन्सेंट आनी मारिया पियेदाद फेर्नांडीस हांकां बागयोन दादोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा, बायगोन तांतून आमच्या आस्काराचे विणवणेन बायकोन जाकोबाची आनी आंकवार मरीचे विणवणेन आमची इंतेसांवां आमी तुजे मुखार मांडल्यात. ती तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक सोबे माजार आमच्या भावार्थाची साक्षी दिवंक आमकां कृपा आनी बोड दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C37 पेज 44. Papa, ecco su dodo,
Gesù निर्मल burgo tuzo Unia vitor lindat konio Doshi Jesus always sogli Indol pagi porgi doshi Doa chokonio ami Utka chete me ami Jesus cesate ami Jesus cesate ami Doa chokonio ami Utka chete me ami Jesus cesate ami Jesus cesate ami Eka surya kasasua Rongot tu shamal goriace Mokan solte kalistace Soryat lipta tutkateme Doshi Jesu roktan sogli Gorib durbol burgi dushi भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा स्वाम्या जेजून आपल्या कोश्टा मोरणांची काल्स सगळ्या दोरनभुतां भितर बागोवन जाकोबाक पयली पिवूंक दिली. त्याच सुमयान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोगता स्नानांचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे उद्देशी सगळीं आमचीं पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर कड्यांनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावून ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोन तरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गींच्या दोळबरां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घुटपोर गोठुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी हाजीर आसतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोन दुतां, बायगेवन जाकोब, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन जुजेबाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात.
देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. We remain standing only after we receive communion. We can kneel, sit, or stand. The Holy Communion is reserved to those who are baptized exclusively in the Catholic Church. If there is anyone who is not Catholic, even he may be a Christian of other denomination or who does not belong to any faith at all, please do not enter the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. खोमयांच्या बलार आमी गायन घेवया. D22 page 59. Moja bauna
उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या दोरदूता जाकोबाची परब समोरमून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. ताचे भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे कालसींतलें पियेवन स्वर्गार जेजूचे मोहिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 41,710 रुपये. हे सगळे जे इमाजी आहात तांचें कलेक्शन आयलां 22,830 रुपये. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत दिन वाजता आनी बायगो तातूंचे विणवणेन देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली भरपूर आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. एक कळोवणी ऑगस्टाचे 15 मंगळार पडला. आमकां इल्ली अडचण जाल्या, पूण जे भाशेन आमी मंगळाराची हांगा मिसां कोत्ता तीच पद्दत दवरतल्या. पयले मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें, 6 वरांचेर 6:30 न्हय, ऑगस्टाचे 15. दुसरे मीस 8:30 जातलें, जे आमी नवे कोणशीचेर आशिर्वाद घालता 2 कडेन, हांगासर आनी मारना 2 कम्युनिदादी बाराबोर आमी आशिर्वाद घालून भितर सरतल्या 8:30 मीस जातले. तिसरे मीस जे 9:30 जाता तें 10 वाजता जातलें आनी सांजेचें 4:30 वाजता. आनी त्या दिसा आमच्या कॉपेलांनी मिसां आसची नात, कित्याक आमी हांगासर ही परब कोत्ता. प्रथम फळ देवाक भेटयतात ते सुमार सगल्यांनी हांगा येवचें. ही हांव तुमकां आदींच सांगता, कित्याक मागीर थोडे दीस आहा म्हणल्यार मागीर तुमकां तें गमना. सो ऑगस्टाचे 15 ही कार्यावळ आसतली. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरदूता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल आनी माग.
ओरचोऱ्यांच्या बागयो तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Jesu rasa, tuja